म्हज्या मोगाची येदोळ पर्यंत तुमचे प्रॉब्लेम्साक आज कितले म्हणजे कष्टात सुटका मेळोना जावं फुरो येदो म्हणजे समस्येंतल्यान तुमी सुटका जोण येवन जावं फुरो विशेष रितीन आज हांवें माग्या प्रत्येक सगळ्या संकटांत आमकां सुटका मेळच्या खातीर ह्या जरिको मागण्यात भाग घेवन माग्या म्हज्या मोगाचेर संपूर्ण आमचें जिवीत आमी समेच्यात समर्पित करया. जकार्य चॅप्टर 2:9 हांव सर्वेस्पर जकार्य चॅप्टर 2:9 आज हांव जातालो तुमच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर म्हजी महिमा तुमच्या मदें सगळे सांगाता म्हणून पयल्या मिस्तर आमी समर्पण दिवया. साम 147:6 सर्वेस्पर दुबळ्यांक सांबाळटा आज जण एकल्यांक तो राखतलो धनी जावन आसा. सर्वेस्पर दुबळ्यांक सांबाळटा म्हणटा देवाचे उतार ह्या आराधनान माग्या म्हज्या मोगाचेर. आज आमचे जिवीत दुबळी काय आसा, कश्ट आसा, रिणा वयर रीण आसा, हातागाले काम पोता पावना. आज कितें करचें म्हण आमकां कळीत ना, सलवणी आमच्या जिवितान आयला. हे सगळे समस्या आमी जेजू मुखार उबा या. कितले मागलारी जावं फुरो आजुनी ह्या कश्टांतल्यान आमकां सुटका मेळोंक ना. हजारांनी भाव भयणी सुवातेर तुमी आसात, दोनी हात आमचे वयर उबा या आनी सोपटी वडा तळान म्हणया, सोपटी वडा तळान म्हणया. सांगाता म्हणया आमी हांव जातालो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आणि ताच्या मध्ये आसतली म्हजी महिमा. हांव जातालो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आणि ताच्या मध्ये आसतली म्हजी महिमा. हांव जातालो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आणि ताच्या मध्ये आसतली म्हजी महिमा. हांव जातालो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आणि ताच्या मध्ये आसतली म्हजी महिमा. हांव जातालो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आणि ताच्या मध्ये आसतली म्हजी महिमा. हांव जातालो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आणि ताच्या मध्ये आसतली म्हजी महिमा. सांगाता म्हणा काय जेजू म्हाका आपयता सांगाता म्हणून म्हणया आमी वेळार जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेगेताच्या जोगेता म्हाका म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेगेताच्या दोगेता म्हाका म्हजी बक्षिता. साम चॅप्टर 136:23 आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो. कित्याक ताचो मोग सासना थकता. आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो. आमच्या कश्टान आमचे कश्ट त्या जेजू मुखार उबार या. आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केला. त्या खातीर सुवाते ताणें आमकां आपयला. ताज्या सांगात एक जाण बसोवंक आज ते उतार आयकोंक ह्या उतरांत आज सुटका सोडून जोण घेवंक आज आमकां ताणें आपोवणें दिला. आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केला. आज आमचे कश्ट आमच्या समस्यो जेजू मुखार उबार या. कोणाकी तुमी रीण दिला की ताणें फसयला की खंयच्या फायनान्स बँकांत गेल्ले बुडोवन गेलात की आज तुमी कांगाल जावन ते दसपोर जाल्यात की. म्हज्या मोगाचेर बँड्रा एक भयण आयिल्ले सुमार 12 लाख खंयच्या ती घाल्ले एका तूं गेले पयशे आनी ती आपल्या घोवाक दुरसो नासली. हांवें सांगलें नाका म्हूण ताणें आयकोना. जायत्यो बडी आमी एकामेकाक दुरसाता. आज माग्या दुरसोच्या पयले माग्या. आज आमचे मागणें वर्ते जावन आसा. तुज्या घोवा खातीर, तुज्या बायले खातीर, तुज्या भुरग्यां खातीर मागा. खंय सोलवाला जावं फुरो मागा. मागण्याचो वेळ जावन आसा. हे जरिकोच्या प्रायरांत सगळे अडकळे आमचे तान पयस सरों दी. आमची अस्कत काय उण्यापण पयस सरों दी. आज आमच्या जिवितान खंयच्या ना खंयच्या जिवितान सोलवणी अनुभवकान येतला. आमी फेलियर म्हण अनुभवकान येतला जावं फुरो आनी लायफान वयर येना म्हण चिंतला जावं फुरो. आज देवाचे उतर म्हणटा आयजाया 45:2-3 हांव तुमच्या मुखलान वतलो, दोंगर समाताल करतलो. तो जेजू तुमच्या मुखलान आणि ताच्या मध्ये आसतली म्हजी महिमा. हांव जातालो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आणि ताच्या मध्ये आसतली म्हजी महिमा. हांव जातालो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आणि ताच्या मध्ये आसतली म्हजी महिमा. हांव जातालो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आणि ताच्या मध्ये आसतली म्हजी महिमा. हांव जातालो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आणि ताच्या मध्ये आसतली म्हजी महिमा. आमचे हात आमी उक्ते दवरया. आमचे सगळे गरजो ते जेजू मुखार उबार म्हणया जेजू म्हाका आपयता.
म्हाका पळयता मोगन म्हाका पळयता विंगिताचो दोगेता म्हाका म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका आपयता मोगन म्हाका पळयता वय सुम्या जेजू विंगिताचो दोगेता म्हाका म्हजी बक्षिता Psalm chapter 105 verse 7 तोच सर्वेस्पर देव सगळ्या संवसारात ताची पदवी चलता तोच सर्वेस्पर देव सगळ्या संवसारात ताची पदवी चलता आकाश सकल पृथ्वीच्या वयर जेजू नावा शिवाय दुसरें नाव खंयच्याय मनशा कुळाक देवान दिल्लेच ना एकच नाव ते जावन आसा जेजूचे एकच नाव जावन आसा जेजूचे आज खंयच्या नांवा फाटल्यान गेला जावं फ्रो आमी खंय ना खंय फसल्या जावं फ्रो आज त्या जेजूचेर आमी पातयणी दवरया त्या जेजूचेर पातयणी दवरया देवाचे उदार म्हणटा तोच सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसाराचेर ताची पदवी चलता ताची पदवी चलता ताची पदवी चलता आज ताची पदवी दा सकत आसा आमची सकत करून अनुभव करया आयच्या दिसा आज ताची पदवी अनुभव करया आमी खंय अस्कत जाल्या गी कुडीच्या विश्वान अस्कत काय आसा गी खंयच्या सवय सांपडल्यात गी सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स जांफ्रो वर्सा हेरांचो राग आसा गी जायते फुडें आमकां सवय आसा खबरो उलोवची हेरांचे नांव पाड करचे हेरांक सकयल घालचे हेरांक वायट करचे कोणाचे पयशे दिवंक जाल्यार आमी दवर लागी दिना म्हण चॅलेंज घेवन रावल्या गी हेरांक सकयल घाला गी आज खंय आमी सुकल्या जाल्यार त्या जेजूले भोगसणे मागया ताची काकूत अनुभव करया आमकां कोणें दुखय लागी आमची खंयची वस्त भितर घालून कोर्टान घाला गी आज दोनी हात वयर उबारया परतून म्हणया जकारिया 2:9 व्हडा तळ्यान विश्वासाने म्हणया आनी म्हणी मागया हांवच जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांवच जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांवच जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांवच जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांवच जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांवच जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा सांगात आमचो हात उक्ते दवरया आनी म्हणया वेळा जेजू म्हाका पळयता मोगन म्हाका पळयता विंगिताचो दोगेता म्हाका म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका पळयता मोगन म्हाका पळयता विंगिताचो दोगेता म्हाका म्हजी बक्षिता Psalm chapter 103 verse 13 Psalm chapter 103 verse 13 जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या बियातऱ्यांची दया करता जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या बियातऱ्यांची दया करता कितले बाबणे जेजू तुमकां आपोड नासा ह्या वेळा जेजू तुमकां बरेपण लाभोवन आसा सिर्फ त्या जेजूक पळोवन रावा त्या जेजूक पळोवन रावा हर एक देवाचे उतार तुमच्या कुडीच्या विश्वांनी काम करता आसा तुमचे सांकळी तो जेजू तुटयता तुमचे पिडा तो बरी करता लॉंग टायम बसूंक जायतल्यांक जेजू आपोवन बरें करन आसा जांफ्रो खंयचे समस्या तुमच्या जिवितान आसा आतां ना ह्या वेळार देवाचे उतर म्हणटा की जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या बियातऱ्यांची दया करता कित्याक तो दयाळ काकुळदार बार्तिमेव म्हणटा की कुरडो बार्तिमेव म्हणटा की जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर तक्षण जेजू रावलो
हांवें कितें करीचें म्हूण तूं आशेताय जेजू सोम्या सायबा म्हज्या दोळ्याक दिश्ट लाबय म्हज्या दोळ्याक दिश्ट लाबय आज कुरड्या बार्तिमाक दिश्ट दिलो जेजू आज आमच्या मदें आसा ते जेजूक सांगा तुमचे सगळे गरजो तुमचे उण्यापण तुमची अडकळ्यो तुमची इराराय आनी तुमची बेजाराय दोनूय हात वयर भरून सांगाता मेळोन आमच्या सगळ्या समस्यो आमचे दोन पयस वेचे खातीर वडा तळान मागया हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा आमचे हात उक्ते दवरया आनी मागया जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता आराधन तुका जेजू महिमा तुका जेजू वाकणी तुका जेजू जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू तुझे सकत आमचे सकत कर लाभय जेजू सगळ्या वायटांतून आमकां निवार जेजू तुजी कृपा आमच्या जिवितान वळोवन दी जेजू मोगान म्हाका पळयता वेगेन ताच्या दोगेता म्हाका म्हजी बक्षिता Psalm chapter 115 verse 13 सर्वेस्परा बियोन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतो ल्हानांचेर तशेंच व्हडाचेर आशीर्वाद घालतो सर्वेस्परा बियोन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो आज मागया आमी आशीर्वादीत जायचे आमच्या बिजनेसान जावं फॉर हातागेल्या कामान आमी सलवणी अनुभव करून घेतला आमी सलवाले हांव आज मागा एक घडीभर आमच्या दोळ्यात आमच्या तुजो बिजनेस लॉस जाला गी हातागेले काम पोंता पावना गी रिणार सांपोडला गी भायर विजा ट्राय करन विजा मेळोंक ना गी विजा येता येता म्हणून वेट करून रावला गी विजा धाडटा म्हणला विजा धाडूं ना गी एजंटा पयशे बोर तूं सोलवालाय गी आज मागया म्हज्या मोगाचेर सगळे समस्या मी जेजू मुखार उबारया खंडीत जावन तो जेजू तुमकां वाट दाखयतलो तुमचे कश्ट तो जाणा कितल्या पण काम नासतना तुम्ही आसात गी खंय खंय इंटरव्यू दिला त्या सुद्दां ते फेल जावन आसात गी वर्सां जावन म्हयन्या जावन काम नासतना घरा बसून आसात गी तो जेजू तुमकां सांडचोय ना सोडचोय ना दोनी हात आमचे वयर उबारया कोणाक काम ना तुमचे बिजनेस लॉस जाला सोलवाल्यात तुमी हाता गेले काम पोंता पावना कश्टावर कश्ट तुमच्या जायत व्हरून आसा दुबळीकाय सांपडल्यात तुमी दोळ्यांतली दुकां तुमच्या गळोन येता आसा सगळे समस्या जेजू मुखार उबार म्हणया आमी हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा सगळ्या कश्टांतलो निवार जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आशीर्वादाने भर बेसावानी भर जेजू हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर तुझ्या रक्तान नितळ कर दैवी सकत आमच्या वळण दी दैवी पदवी आमच्या वळण दी तुझ्या अमोलिक रक्तान आमकां नितळ कर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा जेजू म्हाका आपयता गोपान मोगान म्हाका पळयता वेगीन ताच्या दोगेता वय सुम्या म्हाका म्हजी बक्षिता Psalm chapter 34 verse 8 सव्या मिस्टरान मागया साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो ताका शरण येता ती सुभागी साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो आज बरो देव बरे ते आमच्या जिवितान करता
बऱ्या देवाच्या मुखार आमी हजर आसा आमच्या गवळ्याच्या मुखार आमी हजर आसा आमच्या सडवंदरा मुखार आमी हजर आसा तो जाणा हर एक कश्टांतून तो आमकां आज बादच्या विला बयतलो सगळ्या कंदांतून आमकां सुटका लाभयतलो आमची भिरांत कावजिणी जेजूच्या मुखार उबारया एक घडी भर दोळे धांपा कितले दिसां भियोन आसात तुमी रातची न्हीद तुमकां पडना कश्टा वयर कश्ट तुमकां जायत वर्ते आसा खंयच्याय बंदखणी तुमी सांपडल्या जावं फ्रो एडिक्शनां तुमी सांपडल्या जावं फ्रो खंयच्या वस्तूचो अती मोग केला जावं फ्रो आतां जेजूक सांगा जेजू हांव तुजो मोग करता तोच म्हजो आदार तोच म्हजो आसरो तोच म्हजो भरवसो म्हणून दोनी हात आमचे वयर उबार एक घडी भर आज मागया आमी आमचे सगळे गरजो ते जेजू मुखार उबार म्हणून ह्या वेळार हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पोर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पोर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पोर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पोर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पोर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पोर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा Psalm chapter 80 verse 7 Psalm chapter 80 verse 7 सातवो मिस्ते जावन आसा ह्या वेळा मागया म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे सगळे उण्या पळोवन अस्कत काय आमी जेजू मुखार उबारया दळबराच्या सर्वेस्पर आमकां परतून वयर काड सगळे आमी उबा रावया Psalm chapter 80 verse 7 सगळे आमचे हात उक्ते दवरया म्हज्या फाटल्यान म्हणया दळबराच्या सर्वेस्पर आमकां परतून वयर काड दळबरांच्या सर्वेस्पर आमकां परतून वयर काड दळबराच्या सर्वेस्पर आमकां परतून वयर काड दळबरांच्या सर्वेस्पर आमकां परतून वयर तुज्या काड मुखामळचो परजळ आमचेर फांकोवन दे तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर आनी फांकोवन दे. आमकां सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली तुज्या मुखामळचो परजळ आमचेर फांकोवन दे तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर आनी फांकोवन दे. आमकां सडवण मेळटली आनी 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 आमकां सडवण मेळटली हालेलुया हालेलुया सातवो मिस्ते दोनी आमचे हात वयर उबारया सगळे आमचे गरजो जेजू मुखार उबारया दैवीक सगळ्यात आमच्या वळण क्षेत्र मागया सगळे उण्यापण आमचे तर पयस क्षेत्र मागया सांगा म्हणून म्हणया आमी हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हांव जातलो ताचे भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचें एक घडी बरें बसया